Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. मोगाल भावां भयणींनो, आमी सान फ्रांसिस्क शावेराच्या परबेच्या तयारेच्या 6व्या दिसाक आसा आनी पवित्र सभा आज सा आंद्रे धर्मदूत हाची परब समारंभता. ह्या निमतान आज आमी याज्ञिकां, मोटवाशां आनी आकारणेच्या घरां खातीर मागता. ह्यो सगळ्यो समारंभण्यो मनांत धरून आयच्या नियाळाक आमी विशय घेतला तो म्हळ्यार गरीब दुबळ्यांचो भरवांचो जावन देवाच्या उतराक पाळो दिवया. पवित्र पुस्तकांत पवित्र सभेचे शिकवणेंत तशेंच सांता भक्तांच्या जिवितांत आनी शिकवणेंत आमी पळयता तांचो पयलो वयलो मोग आनी हुस्को गरीब दुबळ्यां सवेन जालो. हो मोग आनी हुस्को पयलो आमी देवा सवें पळयता. हो ताचो मोग आनी हुस्को गरीब दुबळ्यां सवें देवान आपल्या पुता वरवीं वेव्हाराक आनी संपूर्णयेन करून दाखयलो. आज हो विशय नियाळताना आमचे मिसांव आनी जबाबदारी गरीब दुबळ्यां सवें नवसुर्यां आनी तांचो वयलो वयलो मोग आनी हुस्को दवरतली आनी तांकां भरवांसो दितली क्रिस्तांवां जावं ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिठी वेलें वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंटांनी उचारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलोल्यांतलो पुनर्जिवंत केला म्हूण काळजांत थावन सतमानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजांत थावन सतमानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंटांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगळीं कदींच लजेक सांपडचीं नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगळ्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावंक खूब गिरेस्त तो, कित्याक सोमयाचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर भावार्थ दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतलीं कशीं आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर भावार्थ दवरतलीं कशीं. खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतलीं कशीं आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशे. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटात तांचीं पावलां कितलीं सोबीत, पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायेज म्हणटा, सर्वेस्परां, आमी परगटलां तें कोणें सतमानलां. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो तांच्या कानार पडूंक ना बी? दुबावा विरेत, कारण शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचें काम परगटता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर पळयत आसा. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हळ्यार नाच. ताळ्याचो आवाज
आयकुंकूच येना. तरी शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमापर्यंत तांचो संदेश पावता. जबाब शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उद्गार सोमी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरतात तसले खारवी तुमी जायशें हांव करतलो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. गालिलियाच्या दर्या देगेर चलतना जेजून दोगां भावांक एकलो पेद्रू म्हणटात तो शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे दर्यांत जाळां मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें म्हळें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरतात तसले खारवी जायशें करतलो. आनी रोखडेच जाळां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय थावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव, जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव, होड्यार जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रांपणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रांपणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरतात तसले खारवी करतलो. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी दिसाच्या दिसाक जेजूचो ताळो आयकून ताचो नीज पाटलाव करूंक आनी हे वरवीं जायत्यांक भोव करून गरीब दुबळ्यांक भरवासो दिवन जेजूशी हाडूंक बापाचो आदार मागुया. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक पावंक खूब गिरेस्त तो. आमच्या सरकारी राजकारणी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी सगळ्यांची भोव करून गरीब दोबळ्यांची एक सारकी सेवा करूंक जसो देव उदार तशेंच तांणी उदार जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. ताचेर विस्वास दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतलीं कशीं? आमी सगळ्यांनी देवाचेर पूर्ण विस्वास दवरून एकामेकाच्या भोव करून गरीब दुबळ्यांच्या आदाराक पावूंक बापाची कृपा मागुया. आनी रोखडेच जाळां होडे आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. देव आपयता तेन्ना सगळें सांडून यादनिकी आनी मोठवाशी भाव भयणी जावंक आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी होय म्हणूंक बापाचो आदार मागुया.
भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून पुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखणटा. आमेन. नियाळ मागणें करून जागृत रावात. लूक 21 ओळ 30 आनी 6. नियाळाक आधार. एक शेतकामत्यान दर्शनांत पळयलें. एका दुकोळ आसा त्या गांवांत पीक रोवंक. ताणें तो जागो कोसलो पूण सगळें ताची फोकाणां करूंक लागलीं. भावार्थान ताणें मागणें उबारलें आनी एक बांद बांदलो. त्या वर्साक भरपूर पावस आयलो आनी बरीच पिकाळ फावो जाली. मागण्याच्या जागृतकायेन ताणें देवाची खुशी पाळली. पयल्या वाचपान दानियेलाक दर्शनांत पळयलें. तांची समजिकाय, देवाचो पूर्ण अधिकार सगळ्यांचेर, भरवशाची दिस्ट आनी खात्री, देवाचे पोरजे सोवे, थिरासोणाचें म्हत्व शेवटाक जैत दिता. शुभ वर्तमानांत आमी दर एक दीस जेजूच्या येण्याक तयार आसूंक भावार्थान जिवंक गरज. वायट ओंदावण्यो आमकां जेजू सोडशिल्लीं पयस व्हरतात. त्यो पयसावून जेजूशी लागीं हाडटा तांचेर लक्ष घालूंक वावरुया. मागण्याचें थिरासोण सांबाळून जिवंक फुडें सरुया. दिसपट्टी आमच्या कुटुंबांत, समुदायांत, कश्टांत दुखांत, एकसुरपणांत, पिडेंत आनी निराशेपणांत मागण्यांत रावून देवाचें बेसांवां ओळखून घेवन भावार्थान जियोया. मोगाळ बापा, मागण्याचे शक्तीन हांव म्हज्या जिवितांत सदांच तयार रावून जागृताय सांबाळून म्हाका तुज्या जागृतायेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. देव बरें करूं.